सर्वेस्पो तुझे ताळ आसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्या हातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताळ आसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्या हातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताळ आसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्या हातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां एम कोणाच्या उज्यांतले वर सायबा सगळे आत्म्यांक सर्गार उदीक करून गरज असलेल्यांची काकूत कर. दुसरो मिस्तेर सोम्या जेजू ख्रिस्त जिवोन जातोस 40 दिसांनी पोर्जोलीत स्वर्गात चडलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडोवन दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां एम कोणाच्या उज्यांतले व सायबा सगळे आत्म्यांक स्वर्गार उदीक करून गरज असलेल्यांची काकूत कर. तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजू ख्रिस्त स्वर्गार वेतोच पातोयलो देवा स्पिरीत सांता सिनाकेल मोडलेल्या सुवातेर जंय आंकवार मारिया आनी आपोस आसले. आमच्या बापा स्वर्गींच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तालनेत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उत्सऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उत्सऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उत्सऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उत्सऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उत्सऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उत्सऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उत्सऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उत्सऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उत्सऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, उत्सऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू, भोगोस आमची पातकां आनी वर आमकां कोणाच्या उज्यांतले व सायबा सगळे आत्म्यांक स्वर्गार उदीक करून गरज आसलेल्यांची काकूट कर. चवथो मिस्तेर, सोम्या जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मारिया साबार वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा,
अस्तुऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतले वसायबा सगळे आत्म्यांक स्वर्गार उदीक करून गरज असलेल्यांची काकूत कर. पांचवो मिस्तेर पवित्र रित्वेन आंकवार मारियाच्या मस्तकार मुकुट घातलो आनी केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे खुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा हुस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा हुस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा हुस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा हुस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा हुस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा हुस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा हुस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा हुस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये
आम्हा पातक्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस तुझे आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां आनी वारां आमकां कोणाच्या उज्यांतले व सायबा सगळे आत्म्यांक सर्गार उदीक करून गरज आसलेल्यांची काकूत कर. नमान राणे काकुतीचे माये तुझगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवांसो आमी पदेशी बालकां तुका उलो मात्ता या दुखाच्या कोणान आस्का सुस्का सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दया शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले आनी बोदुलो बांदवार मरे या पद्देसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखोय. भाग्यवान देवाचे माये आमचे पासून माग जेजून बासायला ते आमकां फावो जावच्याक. पाप साहेबाच्या इंतेसां पासत आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक. तुजी खोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता जशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल आमेन.
मिसाचे बेटेक सुरवातीक सोगली बिरावन गीत गावया. आत्म्या सोतान बापा A5 पेज 3. A5 पेज 3. भुरग्या भोगतेन सोगल्या गायन करून येताव विश्वास धरून येताव बापा मुखार येताव. भुरग्या भोगतेन सोगल्या गायन करून येताव विश्वास धरून येताव बापा मुखार येताव. आत्म्या सोतान बापा बसूंक येताव तुका. 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 जेजूक मोदें दवरून जेजूक मुखार घालून जेजूक चिंतून रावूंक बापा मुखार येताव. जेजूक मोदें दवरून जेजूक मुखार घालून जेजूक चिंतून रावूंक बापा मुखार येताव. आत्म्या सोतान बापा बसूंक येताव तुका. 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 बाबा भयणीनो, आयज आमच्या संगताक तोरणाटी यादनीक आसा फादर लेस्ली नोरोना गांवान मोडगोंगचो बोर्डा सद्याक सांतिनेज इगोर्जेन पातकूर आसा. सिस्टरींच्या नांवान तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान फादर पयलेच पावटी आमचे इगोर्जेन नेमीस भेटयता. माये मोगाचो येवकार फादर. आयचे मीस आमी भेटयता. आयज मांडावळ करतल्यां खातीर मायनाथ भाटी ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या भावां भयणां खातीर ह्या मिसांत मागुया. आयज आमचो भाव सॅक्रिस्टन झेवियर पॉल आयज आपलो वाडदीस पाळटा. कुडयात्म्याची देणी ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर. आमची भयण क्लॅर रॉड्रिगीस आपलो वाडदीस पाळटा तिचे आनी तिच्या कुटुंबाचेर. आनी आमचो तोरणाटी एरन आमचो कॉन्फ्रारीचो वांगडी आनी कोय मेंबर आयज आपलोय वाडदीस पाळटा. ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद सगळीं त्या सवा मनान धरून आमी ह्या मिसांत वांटो घेवया. आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आयज सवे नोवेनान पवित्र तित्वेचे आनी विशय जावन आसा. पुरो संवसार सगल्यांक सवे हुस्को दवरता. भावा भयणांनो, देव बाब, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो म्हळ्यार एक समुदाय. देव बाब एक समुदायाचो वांगडी कसो एक पोरजा एकठायता. देव पूत पोरजेक पातकांतली सोडयता आनी देव पवित्र आत्मो पोरजेचो एकवट बांदता. पयली क्रिस्ती समुदाय म्हणल्यार पवित्र सभेची मुळावी बांदावळ. सगळीं शेजारी एकठांय येवन पुरो संवसारांत वांटो घेतालीं आनी तांच्या बळान एकामेकाच्या हुस्क्यान बरोवन आपले म्हूण कांय दवरिनासतना एकामेकाच्या गरजेक प्रमाणे वाडटालीं.
आनी एकूच कुटुंब कशें जियेताली तर आमचे देख घेवन आमचे क्रिस्ती समुदायान हुस्क्यान बोललोली जावंक पुरो संवसार आमकां बळ जावंक म्हूण ह्या मिसांत मागुया. प्रितीच्या इश्टानो, आमकां सगल्यांक जाय आमचो हुस्को दुसऱ्यांनी दवरलो. आनीक आयचो सेवादोर आमकां हें आस्वासन दिता खेरीत भाशेन दुसरो म्हजो हुस्को दवरिना जायत, पूण परम संस्कारांतल्यान जेजू आमचो हुस्को दवरता. म्हज्या जल्मांत हांव मरो पर्यंत देव म्हजो हुस्को दवरता. आनी ह्याच आस्वासना पासत देवाक दिनवासूंक आनी ह्याच हुस्क्यान जो हुस्को देव म्हाका दाखयता तो हुस्को आमी दुसऱ्या म्हज्या भाव भयणांक दाखोवंक आमकां कृपा ह्या नोवेनांत सगल्यांक मागुया. आनी ह्या किरीत वेळार आमची काळजां आमची मनां आमी तयार करुया. दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जिवंक देव म्हाका आपयता. घोडेक हांवें तितलो हुस्को घोडेक दुसऱ्यांचो दवरूंक ना. घोडेक जायते फावटी हांवें चिंतलां देव म्हजो हुस्को दवरिना. आनी असल्या घोडीता पासत घोडेक देवाचेर हांव निराशी जालां, देवाक घोडेक शिणलां. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वाटो घेवचे खातीर आमचे दुसऱ्याय पातकांचो उगडास करुया. आनी सगलीं कालतिकायेन म्हणुया, हांव पातकी सोर पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोळान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत पाट्योन सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या प्रार्थुया. हे वेळार आमची गरजो आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन हुस्क्यान बोलोलें काळीज आमच्या ओड्ड्यांत घाल म्हूण जेजू लागीं माग. सोर पदवेदार देवा, भोव भाग्यो तांक पारमरेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोस्ता. हे मोगाळा वयचे विनोदीन ह्या संवसारांत सोर वायटां विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी सरकार सासणाच्या सुखांत आमकां पावय. हे आमी मागतो आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या कोणाची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दोमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. ती दोमदुताची शिकवण घेवंक भावपणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कोदींच चुकोनासली. दोन मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोमदुतां वरवीं पुस्कोल विस्मिता आनी खुणां घडटाल्यो. भावाती सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचे सगळे बागा आसले.
आपली बाटा विटां ती विकताली आनी तांचो फायदो जोन एकल्याचे गोचे पोरमोणे वांटताली. एकाच मोनान दिसपोटी ती देव मंदिरांत वेताली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जाताली आनी काळजाचे खुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणांत वांटो घेताली. ती देवाक वाखाणटाली आनी सगळ्या लोकांक मानवताली. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या सोडयतालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माय मोग मिटमे नासलोलो. म्हणया सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माय मोग मिटमे नासलोलो. भक्तांच्या तंबुनी संतोसाचे आनी जैताचे उल्हास सुरेस्पोराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तुत्वां. सुरेस्पोराच्या उजव्या हातान जैत वेले. सुरेस्पोराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तुत्वां. जबाब. सुरेस्पोर कितलो बरो ताचो माय मोग मिटमे नासलोलो. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सुरेस्पोराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सुरेस्पोराचें दार फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. जबाब. सुरेस्पोर कितलो बरो ताचो माय मोग मिटमे नासलोलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्पोरानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. जबाब. सुरेस्पोर कितलो बरो ताचो माय मोग मिटमे नासलोलो. सुरेस्पोर आमचो देव तो आमचो उजवाड. ताळे हातान धरून हालून हालून वेदी मुखार पर्यान मिरवण्यो काडून येयात. जबाब. सुरेस्पोर कितलो बरो ताचो माय मोग मिटमे नासलोलो. उद्गाराक उबी रावया. Soy, 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 Sorvesporum, soy, 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 Sorvesporum, soy, 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 Sorvesporum, soy, soy. सुरेस्पोर अशें म्हणटा. तांच्या सांगाता हांव ठिकाण करतलो आनी हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. Sorvesporum, soy, 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 Sorvesporum, soy, 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 Sorvesporum, soy, 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 Sorvesporum, soy, soy. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकांची उरपोंची ताचे फाटल्यान गेल्ल्यो. ओवचितूच एका कोडकारा लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नीट तोळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका जाय, नितोळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोणांतलो नितोळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगूं नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी मोइजेसान फॉर्मायलेलें दान भेटय.
अशें तूं बरो जालें म्हूण पोरजेक रुजू जातोलें. जेजू काफारनांव भितर सरल्या उपरांत एक सोदपोती उपकार मागूंक ताचे सोरशीं आयलो. ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजू ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परती पाळून सोदपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मातुलोय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खालाय शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कोर आनी तो करता. हें आयकून जेजू एकदम अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावाट म्हाका इस्रायेलांत मेळूंकूच ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Bogani tuka Krista. प्रितीच्या इश्टानो, आमी सगळीं हे पवित्र रित्वेचे पोरबेक आमची तयारी करता आनी तयारीच्या दिसांनी आयच्या दिसा किरीत भाशेन दुसऱ्या सोबें हो परम संस्कारांतलो जेजू आमचे सोबें हुस्को दाखयता हाचेर आयज आमी नियाळ करतले. आमच्या जिवितांत जायते भाशेचे उद्गार व जायते भाशेचे प्रश्न आयकूंक आमकां मेळटात. तरणाटी म्हणटात, गव्हर्मेंट कोत्ता करप्शन, हू केर्स. आवय बापूय म्हणटात, भुरगीं आयकनात, भुरगींक आपणाक जाय ते भाशेन कोत्ता, आमचें आनी कोण चिंत्ता, हू केर्स. भुरगीं ल्हान इस्कॉलांतलीं भुरगीं म्हणटात, म्हाका जाय तें शिकूंक म्हजे आवय बापूय दिनात, आमचें कोण चिंता, आमचें सोबें कोणाचो हुस्को आसा, हू केर्स अबावट अस. आनी कसले जायते भाशेचे दर एका मनशाक दिसता दुसरो आपल्याचो हुस्को धरिना, दुसरो आपल्याचो हुस्को धरिना. जावं भुरग्यांक दिसता आवय बापूय म्हजो हुस्को धरिना. वाडलोलीं म्हातारी आसात तांकां दिसतात आपलीं भुरगीं आपल्याचो हुस्को धरिना. घोवाक दिसता आपल्याची बायल आपल्याचो हुस्को धरिना. बायलेक दिसता घोव आपल्याचो हुस्को धरिना. हू केर्स. एक स्टोरी, एक काणी तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एका दिसाक एक व्हड फोंडांत इन अ पीट एक मनीस पडलेलो आसता आनी ती नांव वसत्या मनीस पयलो सुवातेर जावन आसा चायनीज स्पिरिच्युअल लिडर आनी फिलॉसॉफर कॉन्फ्युशियस, दुसरो जावन आसलो बुद्धा आनी तिसरो जावन आसलो जेजू. हे तेगोय ते वाटेंतल्यान येताले चलत आनी हो मनीस हे फोंडांत रावन खंय उलो मारतालो, म्हाका वाटाय वाटाय म्हाका वाटाय, सेव मी सेव मी. कॉन्फ्युशियस खंय पयलो पावता, चायनीज स्पिरिच्युअल लिडर. तो म्हणटा, जोरी तर तुवें हांवें दिल्ली ती शिकवण आयकलोली जाल्यार तुजी आयज ही गोत जावची नासली. तुवें हांवें कितें शिकयलोलें तें तुवें आयकल्लें, जिवितांत पाळलोलें जाल्यार तूं ह्या फोंडांत पडचो नासलो. हें म्हणटा खंय आनी कॉन्फ्युशियस खंय वेता. दुसरो खंय बुद्धा येता आनी पोत्तून हो मनीस म्हणटा, सेव मी म्हाका वाटाय, म्हाका ह्या फोंडांतलो भायर काड. तेन्ना बुद्धा खंय म्हणटा, तूं चड मातसो भितर आहा, आनीक मातसो वयर आहलो जाल्यार हांव तुका जेरूर वाटावपाचो, जेरूर तुका फोंडांतलो भायर काडपाचो. आनी हें म्हणटा आनी खंय बुद्धाय आपले वाटेक लागता. तिसरो खंय जेजू पावून सोदता आनी हो मनीस पोत्तून म्हणटा, सेव मी म्हाका वाटाय, म्हाका फोंडांतलो भायर काड. जेजू खंय कांयच म्हणना. बगर जेजू आपूण फोंडांत देंवता आनी ह्या मनशाक खंय वयर काडटा. प्रिच्या इश्टानू दाखयता जेजूक आमच्या सगल्यांचो हुस्को आहा आनी होच परम संस्कारान आसलो जेजू आमची काळजां वळखता आनी आमची मोनां वळखता. आनी होच हुस्क्यान भरलेलो मोग तो आमच्या सगल्या सोबें दाखयता. आयची वाचपां आमी आयकल्यात. पयलें वाचप आमकां दाखयता कशे भाशेन पयले क्रिस्तांव एकामेकाच्या मोगान जियेताले.
उंड्याचे मोडणेक ते जमा जाताले, एकामेका सवय हुस्को ते दाखयताले, एकामेकाची सेवा ते करताले. आनी असलें जिवीत आमी आमच्या जिवितान जिवंक आयज आमकां केरीत भाशेन उलो. रिचेश्टानो, पयलें हे प्रवचनाच्या पयलें हांवें प्रश्न मांडलेलो. दर एक मनीस म्हणटा, जावं तो ल्हान भुरगो, जावं तो तरणाटो, जावं तो वाडलेलो, जावं तो म्हातारो, हू केर्स? म्हजें कोणाक पडलोलें आहा, कोणाक म्हजो हुस्को आहा, हू केर्स? आनीक हो आमी नियाळ कोत्ता कोत्ता आमकां जो जबाब मेळटलो, कोण कोणाक आमचो हुस्को आहा तो, हू रियली केर्स फॉर अस? आयच्या शुभ वर्तमानान पळयलां, म्हणलां की दोंगरा वेलो देंवल्या उपरांत लोकांची उर पळोवन जेजूक भेट्टा. आमी आतां हें शुभ वर्तमान आयकलां तें मातेवाच्या 8व्या अवेस्वरांतलें. आनी हांगासर आमी पळयता जेजू वेता आनी दुसऱ्यांक कडेन बरो करता, दुसऱ्यांक प्रवचन करता, दुसऱ्यांक पेकोवणी दिता, दुसऱ्याच्या आदाराक पावता. पूण मातेवाच्या 5व्या आनी 6व्या अवेस्वर आमी पळयलें जाल्यार जेजू आपल्या शिसांक शिकयता. पूण हांगासर जेजू दुसऱ्या सवय हुस्को दाखयता. आनी कोणा सवय हुस्को दाखयता? जावं तो बरो वायट. पयले सुवातेर खोडकारा सवय तो हुस्को दाखयता, वायट हो मनीस, कितें तरी ताणें केल्लें ह्या पासून ताका खोड जालें, ही समजणी जुदेवाची आहली. आनी दुसरे 5वे वळींत जावन आमकां मेळटा खबर शोधपोतीची. दाखयता भावार्थी वो अनभावार्थी. शोधपोती जावन आसा जेंटायल अनभावार्थी. जुदेव धर्म तो पाळिना, तरूय जेजू ताचे मागणें आयकता, ताच्या चाकरा सवय तो हुस्को दाखयता. रिच्या इश्टानो, हे शोधपोतीक हे आपल्या चाकराचो हुस्को आहलो. आनी ताचो हुस्को ओळखून जेजू ह्या शोधपोती सवय हुस्को दाखयता. एके भाशेन ह्या चाकरा सवय जेजूय हुस्को दाखयता. हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जावं आयच्या वाचपांतल्यान जेजू म्हाका आपयता आनी तशेंच तुमकांय आपयता. आमकां आमच्या भावाचो, म्हाका म्हज्या भयणीचो, म्हाका म्हज्या आवयचो, म्हाका म्हज्या बापायचो, म्हाका म्हज्या शापायचो शामायचो हुस्को आहा काय? हो प्रश्न आमी करुया. खंयच्या इश्टानो, केरीत भाशेन आयच्या दिसा आमी नियाळ करता परम संस्कारांत आसलेलो जेजू आमचे सवय हुस्को दाखयता. आनी हाचेर आमी नियाळ कोत्ताना एक घडलेली घडणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. एक आवय आहली आनी तिचो खंय पूत 20 वर्सां सोरो पियेतालो, 20 वर्सां सोरो पियेतालो. आनी की आवय कितें करता काय, सदांच ती रोजार करता आपल्या घरांत. पूत ना घरांत तरूय ती आपूण एकटी रोजार करता दुसऱ्या भुरग्यांक घेवन. पूण हो तिचो पूत केन्नाच तिचें आयकोन आहलो. आनी एक वस्त ती आवय करता तें म्हणल्यार दर दिसाक परम संस्कारांत आसलेल्या जेजू सवय दिमेर रावन आपल्या पुता पासत मागणें करता. दर दिसाक परम संस्कार आसलेल्या जेजू सवय दिमेर रावन ती मागणें करता. हांव म्हणोना जेजून मिलाग्र करूंक ना म्हणून, जेजून जरूर मिरा केली, तेच परी दुसऱ्या भावा भयणाची आदार हे आवयन मागले. आनी जायते जाणांनी ताचे लागीं उलोवन ताका आपलो आदार दिवन शेकी 20 वर्सां उपरांत, 20 वर्सां जाल्या उपरांत ह्या भुरग्यान सोरो सोडलो. तुज्या इश्टानो, ह्या आवयक आसलो हुस्को आपल्या पुताचो आनी होच हुस्को ह्या आवयन जेजू मुखार परम संस्कार आसलेल्या जेजू मुखार मांडलो. आनी हे आवयच्या काळजांतले मागणें, ह्या आवयच्या काळजांत तो हुस्को जेजून आयकलो आनी तिका ह्या मागण्यान जेजून जबाब दिलो. आमचो प्रश्न पयलो जो हांवें मांडलेलो, सगल्यांचे उद्गार, सगल्यांचे उल्हास, सगल्यांचो एकूच प्रश्न, हू केर्स अबावट मी? म्हजें कोण चिंता? म्हजो हुस्को कोणाक आहा? हू केर्स? आनीक ल्हव ल्हव आमकां हो जबाब आमच्या काळजांचेर येतलो, आमच्या कानाचेर पडटलो, आमच्या मनांत रिगतलो, कोणाक म्हजो हुस्को आहा तो, हू केर्स अबावट मी? इश्टानो, आमचो जबाब कितें काय? ह्या परम संस्कारांत आसलेल्या जेजूचे आमचो जबाब कितें? दोन भाशेन आमी जबाब दिवंक जाता आनी हाचेरूच आमी आयच्या दिसाक नियाळ करया.
पयले सुवातेर म्हजो विस्वास परम संस्कार आसलेल्या जेजूचेर सदांच स्थिर दवरूंक गरज. पयले सुवातेर म्हजो विस्वास परम संस्कार आसलेल्या जेजूचेर स्थिर हांवें दवरूंक गरज. इश्टानो, जशें आमी आमचें जिवीत जियेता, जायते वस्तू आमच्या जिवितांत येता, जायतीं घोडितां आमच्या जिवितांत घडटात, जावं बरीं जावं वायट. आनी हें जिवीत चलतना जायते फावटी घोडेक हांव दुयेंत पडटा, जायते फावटी घोड्या म्हज्या कुटुंबांत मरण येता, जायते फावटी दिसता भुरगीं म्हजीं आयकनात, जायते फावटी म्हाका दिसता म्हजो भाव म्हजे भयण म्हाका समजना. असले ल्हान ल्हान कोश्ट, ल्हान व्हड दुखी म्हज्या जिवितांत येता. तेन्ना म्हाका दिसता म्हजें कोणाक पडलोलें ना, नो बडी कॅर्स, म्हजो हुस्को कोणाकूच ना. त्या वेळार मनान धरून गरज आदल्या कोरानांत आसलेल्या पुस्तक आमच्या मनान सदांच आसूंक गरज. जोब ह्या मनशाचें जिवीत आमी सगलीं जावन ताचें जिवीत, ताचे लागीं एका दिसाक सगलें आसता आनी अकस्मात सगलेंच नाच जाता. एका दिसाक जोब वयर आसता, दुसरे दिसाक जोब खाला पडटा. ह्या वेळार पासून, असल्या उदृश्टाच्या वेळार पासून जोब देवाचेर विस्वास दवरता. आनी असलेच मनशाच्या जिविताची आमी एके भाशेन स्फूर्ती घेवंक गरज. आनी म्हज्या जिवितांत जेन्ना असले ल्हान व्हड वस्तू घडटात तेन्ना म्हजो विस्वास केन्नाच हांवें परम संस्कार आसलेले जेजूचेर सांडूंक जायना. कित्याक जेजू आमच्या सगल्यांचो हुस्को आहा. आनी जरी तो आमच्या जिवितांत आमी नदर मारली जाल्यार जायतीं असलीं घोडितां आसतलीं. हांवें म्हज्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार म्हाका उगडास येतलो कितले फावटी जेजून म्हजे सवय हुस्को दाखयला तो. तुवें तुमच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार तुमकां उगडास येतलो कितले फावटी तूं अदृश्टांत पडलेलो, तूं दुयेंत पिडेंत पडलेलो, तूं त्रासांत पडलेलो, तेन्ना जेजून तुजे सवय हुस्को दाखयला तो. त्या पासत घोडे काय जिवीत सारकें चलना, पूण हुस्क्यान बोल्लोलो जेजू फाल्यां म्हाका जरूर जबाब दितलोच. दुसरे सुवातेर जसो जेजू म्हजे सवय हुस्को दाखयता तशींच आमी दुसऱ्या सवय हुस्को दाखोवया. पयल्या वाचपात आमी आयकलां पयलीं क्रिस्तांवां कशीं एकामेकाच्या हुस्क्यान, एकामेकाच्या मोगान, एकामेकाच्या सेवेन जियेतालीं. तांचीच स्फूर्ती आमी घेवया. आनी खेरीत भाशेन आयच्या दिसा पवित्र सभा आंकवार मारीची परब समोरता, जंय ती एलिझाबेथीक आपले मावशे भयणीक भेट करूंक येता. प्रिच्या इश्टानो, थंयसर म्हणलां आंकवार मारया दोणवणीन गेली, इन अ हेस्ट. मेरी रेन विथ अ हेस्ट. दोणवणीन ती धांवता. कित्या पासत? आपल्या पासत न्हय, बगर आपले मावशे भयणी पासत. कित्या पासत? बरो लेजर टायम थंय सारूंक न्हय, सुसेगाद थंय रावूंक न्हय, बगर तिची सेवा करूंक. कित्या पासत दोणवणीन गेली? तिची गरज ती वळखता. तुज्या इश्टानो, आनी हें सगलें आंकवार मारया करूंक पावता, आपल्याकूच विसरोन आपले मावशे भयणीक भेट दिवंक ती पावता. कित्याक तिचे कुसव्यान एके भाशेन तिचेच भितर जेजू आसलो. आनी होच तो परम संस्कारांतलो जेजू जो म्हज्या हुस्क्यान बुडला, जो म्हजें चिंता, तोच म्हाका म्हज्या भावाचें, आदाराक आसलेल्या म्हज्या शेजाऱ्याचें हुस्क्यान जिवूंक आयज आपयता. तुज्या इश्टानो, आमच्या लांब जिवीत घोडेक लांब, आमचें जिवीत घोडेक ल्हान, आमचें जिवीत घोडेक जायतें खुशालकायेचें, आमचें जिवीत घोडेक जायतें दुखीचें. पूण हें आमच्या जिवितांत आमी जेजू आमचो हुस्को दवरता हें मनान दवरूंक गरज. आनी जसो जेजू म्हजे सवय हुस्को दवरता तशेंच दुसऱ्या सवय हांवें हुस्को दवरूंक गरज. घोडेक जायते फावटी म्हाका दिसून येवंक जिवीत सारकें चलना, हांव चिंतता ते भाशेन जिवीत मांडना, म्हाका जाय ते भाशेन दुसरी घोडी वागोनात. तुमच्या मुखार एक दवरूंक सोदता एक खबर. यूट्यूब हाचेर एक पॉडकास्ट चलयता एक पाकिस्तानी कमिडियन मिस्टर अली. हो पाकिस्तानी कमिडियन आपले हे इंटरव्यू दितना तो म्हणटा एका दिसाकूय एक ताचो इश्ट ताका भेट्टा आनी तो म्हणटा
आनी ते अशेंच वेतानाकूय एक गिरेस्त मनशाच्या घोरा लागीं ते पावतात. आनी हो ताचो इश्ट तो बंगलो ताचो बंगलो गिरेस्त बंगलो पळयता आनी ताका म्हणटा, देव खूंय आहलो काय म्हाका जल्मा धाडटना, हाका जल्मा धाडटना एका बंगलो दिलो, म्हाका दिवंक ना. देवाक जाल्यार म्हजो हुस्कोच ना. गॉड हॅज नो कन्सर्न अबावट मी. फुडें गेले उपरांत तो पळयता एक व्हड कंपनी. आनी हो इश्ट पोत्तून त्या कमिडियनाक म्हणटाकूय, देव खूंय आहलो काय ही कंपनी ह्या मनशाक दिताना. पळयला देवाक म्हजो जाल्यार हुस्कोच ना. ते फुडें पावले खंय, फुडें पावतना एक व्हड हॉटेल ते पळयतात. आनी हो इश्ट ताचो खंय पोत्तून ताका म्हणटा, देव खूंय आहलो काय हें हॉटेल ह्या हॉटेलाच्या दोनयाक दिताना. पळयलो देवाक जाल्यार म्हजो हुस्कोच ना. गॉड डजंट केअर अबावट मी. आनीक अशें म्हणून दुसऱ्या दिसाकूय हो कमिडियन ताच्या घरा येता, ताका आपल्या मोटरसायकलीर बसयता आनी तांच्या शारांत आसलेल्या कॅन्सर हॉस्पिटलांत वता आनी ताका म्हणटा, बरें जालें देव वाचूंक ना ह्या कॅन्सर जाल्या मनशाक एक पिडा दिताना. फुडें ताका वता हॉस्पिटलांत वता आनी ताका म्हणटा, बरें जालें देव वाचूंक ना हे मनशाक ही हॉस्पिटलांत पिडा दिताना. फुडें ताका रेल्वे स्टेशनार वता आनी ताका दाखयता भिकारी, म्हणटा बरें जालें देव वाचूंक ना जेन्ना ह्या मनशाक देव भिकारी कसो रोसतना. रिच्या इश्टानो, हांव आनी तूं गोडेक एक सादारण जिवीत जियेता पूण बरें जिवीत जियेता. पूण जितले फावटी हांव म्हणटा गॉड डजंट केअर अबावट मी, देवाक म्हजो हुस्कोच ना, तेन्ना हांवें मनांत दवरूंक गरज. हांव आनी तूं गोडे बरीं आहात पूण जायतीं जाणां लोक कश्टवतात आनी जिवितांत तांचो गोडे तांकां दिसत तांचो कोण हुस्को निगा घेना. विचारतानो आयचे हे नोवेना दिसा परम संस्कारांतलो जेजू आमचो हुस्को दवरता. आनी प्रश्न हांवें मांडलोलो सुरवातेक, हू केर्स. भुरगीं म्हणटात हू केर्स, आवय बापूय म्हणटा हू केर्स, वाडलोली म्हणटा हू केर्स अबावट मी, तरणाटी म्हणटा हू केर्स अबावट अस. आनी जबाब एकूच, काम डावन, जीजस केर्स. आनी आमचो जबाब एकूच, काम डावन, जीजस केर्स. शांत राव, जेजू आमचो हुस्को दवरता. आनीक ह्या चुस्क्यान आमी दुसऱ्या सोबे जीव आमकां कृपा हे नोवेनांत सगल्यांक मागुया. सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमची गोरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मोदें समुदायीक मोन दिसून येवंक सगल्या सवें हुस्को दोत्तलीं जावंक बापा लागीं मागुया. फिरगोस सभेच्या वांगड्या उदेशी गवळीक हुस्को सगल्यांक अदीक करून असोक्तांक आनी सांडोल्यांक पावूंक बापा लागीं मागुया.
एकामेकाची गरज हें सोद ओळखून दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान समुदायाचो एकवट हुस्क्यान बांदून वावरूंक परम संस्काराचें बोल आमकां मागुया. ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी मागणे आनी भासाभास करता ताचो फोल कसो आमच्या वाड्यांनी अदीक समाजीक हुस्को आनी मोग वसल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. भूसुर्गीच्या बापा कालतिकायेन आनी भावार्थान तुजे मुखार आमी ही मागणी दवरल्यान हे मागण्याक तुजो आमकां जबाब फावो कर आनीक आमचे सवें तूं तुजो हुस्को दाखयता तेच भाशेन आमी दुसऱ्या सवें हुस्को दाखोवंक हुस्क्यान बोललें काळीज आमकां दी म्हूण तुजे लाय मागता. ह्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दानतयारेच्या वेळार गीत गावया. पाटेनांत आनी कालशींत C28 पेज 40. C28 पेज 40. पाटेनांत आनी कालशींत या वेळार सोर्या बरोबर आलतारा घालुया आमचे कोस दुखाने आमी सोऱ्या मनीसालो सोंसार घालुया आमच्या दुखाचे तेणे दवरुया आमच्या काळजाचे आवडे म्हज्या बाबूण म्हज्यान तुमच्या बलिदान सोर दिता देव बापाक मानता तसलें सामूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नातें पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोण वळे बापा भाग्यो तांकवार मारये देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देविणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दयाळ दिश्काल आनी आमचे स्वर्गीच्या आवयचे मोजोतीन आमच्या दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानोशी कोर तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोदेदारान सासनाच्या देवा सोर काळयान सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगता पासत तुजी विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या ओरोंबाचें पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखून दिताय. देखून सगळ्या देवतान भोगतां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
सोर उत्सोगी तुका बापा खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोनी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाच्या बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होवतो खाता आनी एकाचितले पियेता. तितले पोटी तूं वैभवाक येसून आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनीक फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टगुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसुडीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माये सांगाती चौपोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान भाग्योन जे वाज आनी हेरूय भाग्योंतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. प्रिचेस्टानो जोव मारी वियानी हो भाग्यवंत म्हणटा, Eucharist is the greatest gift God could give to us. If there was greater gift than Eucharist, God would have already done. व्हडांतलो व्हड देणें आमकां जावन आसा परोम संस्कार आनी ताचे हून ओदीक देणें ना अशें जोव मारी वियानी म्हणटा. ज्येश्ठ परोम संस्काराचो मोग करून आनी हें आस्वासन आमी धरूंक परोम संस्कारांतलो जेजू आमचो हुस्को दवरता. आनीक ह्याच आस्वासनान आमी ह्याच विस्वासान जेजून शिकयलें प्रार्थोन आमी तिरायेन म्हणुया. आमच्या बापा सोबीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारात जाता आमचो दिसपट वगैरे आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्को आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतले सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमण तुका शांती दी आनी तूंच एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितरेचे मुखार पावून खंयच्या जेजूक आमच्या काळजात शिवंक फुडें सतना गीत गावया आमचे मदल्या कोणाक D1 पेज 47 D1 पेज 47 Deva Tadela
मोगला जेजू रिक्तोच तूं म्हज्या काळजांत आयला हांव तुका आर्गां दिता जेजू तूं म्हजो तारोक तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो दोनी जाणूय तूं म्हजे अशोक कुडीक तुजें बिराड कोत्ताय ल्हान क्रिस्ती समुदाय वरवीं तूं म्हाका एकामेकाच्या मोगांत रावूंक सेवा करूंक बोलान बोत्ताय ह्या सगल्या पासत म्हज्या दोनया हांव तुका आर्गां आनी दिनवास दितां प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यो तांकां मारी देवाचे मातेचो उगडास आमी तुका भेटयल्या त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी कुशी पाळूंक सोरकार तुजी सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आयज आमच्या संगताक फादर लेस्ली नोरोना हाणें बरे भाशेन इस्कुटावून आयच्या विशयाचेर आमकां नियाळ करूंक आदार दिला सिस्टरींच्या नांवान तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान फादर लेस्ली तुका आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुज्या वावराचेर आमी मागता आयची मंडवड केल्या मायनात पाटी ह्या वाड्यांतल्या बाबा भयणांनी सकाळीं सफाई करून आनी आतांय बरे भाशेन ही मांडावळ केल्या तांकां आमी शाबासकी दिता आयज कॅन्टीन चलयतात दिवान भाटींतलीं भावां भयणां तांणी चिकन बिरयाणी केल्या सगल्यांक पावतिली ती मोर देन 100 पॅक्स आसात जाल्यार तांकांय आमचे दिनवास देव बरें करूं म्हाकाय फिरगोचीन हें नोवें करूंक संदी दिवंक पाद विगार फादर रॉकलिनान दिल्ल्या पासत फादर थँक्यू सगल्यो बी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनीक सर्व पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या फॅमिलीचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार शेवटाक गीत गावया पवित्र दादी Q10 पेज 170 Q10 पेज 170 Surgani samsare samundi tuji boy magondudi tu